तातूंत भितर आमी स्पेशल स्ट्रेस दिल्लें की ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग, मॉडिफायड सायलन्सर, मागीर विदावट हेल्मेट, मागीर विदावट नंबर प्लेट, मागीर विदावट लायसन्स, सीट बेल्टाचेर, मागीर नो एंट्रीचेर आमी स्ट्रेस दिल्लो, नो पार्किंगाचेर, आनी ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग जे डबल पार्किंग करता ते. आतां हातूंत भितर आमी आतां फॉर एग्जाम्पल ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग आसा पळय ते 2 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पर्यंत हे आमी 47 केसीस केल्ले आसा. आनी ज्यो 194 म्हळ्यार विदावट हेल्मेटाचे आमी 526 केल्ले आसा. सीट बेल्टाचे आमी 46 केसी केल्ले आसा. मागीर विदावट ड्रायव्हिंग लायसन्साचे आमी 10 केल्ले आसा. मागीर फॅन्सी नंबर प्लेट म्हणजे नंबर प्लेट जे एज पर स्पेसिफिकेशन ना, फॅन्सी नंबर प्लेटाचे आमी 37 केल्ले आसा. सो नो पार्किंगाचे आमी 81 केसीस केल्ले आसा. नो एंट्री 51 केल्ले आसा. दुसरी एक आसा विदावट नंबर प्लेटूच ना तांची आमी 22 केस केल्ले आसा. आनी मॉडिफायड सायलन्सर जे बसयतात आनी ताका लागून जे रातचे जावं खंयचे एरियेक गेले जाल्यार सिनियर सिटीजन ऑर सीक मॅन ऑर लोकल रेजिडेंटाक त्रास जाता. सो ताका लागून आमी ही मॉडिफायड सायलन्सराची आमी ड्रायव्ह दवरिल्ली. ती आमी 20 केसी केल्ले आसात 3 दिसां खातीर. आनी टोटल मॉडिफायड सायलन्सर आमी 454 केसीस केल्ले आसात गोंयांत. आनी ही जी ड्रायव्ह आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां की ही ड्रायव्ह कंटिन्यू उरतली. म्हणजे आयच्यान परतूय चालू आसा. रेगुलर आमी केसी करता पूण स्पेशल ड्रायव्हाचे हाका लागून. आनी सगळ्यांक जे मॉडिफायड बायक ऑर मॉडिफायड सायलन्सर करता तांकां अपील आसा की तांणी ओरिजिनल सायलन्सर जो आसता तो तांणी रिस्टोर करचो. नाजाल्यार आमी ती एक्शन घेतले. आनी ज्यो केसी केल्ले आमी आसा ह्यो मॉडिफायड सायलन्सर ताका 10,000 रुपया फायन आसा. आनी ह्यो सगळ्यो 454 केसीस ज्यो आसा ज्यो आमी कोर्टाक धाडल्या. आनी जेन्ना कोर्ट तांकां फायन घालता जावं कंपावंड करता कोर्टाक, एक्सिडेंट सद्याक तरी कंपेर टू 24 सो फॅटल एक्सिडेंट हे 24 कमी आसा कालचे डेटी पर्यंत. आनी ज्यो डेथ ज्यो आसा त्यो 29 कमी जाल्ले आसा. आनी स्लायट एक्सिडेंटूय कमी जाल्ले आसा, 55 मायनस आसा पोरू पेक्षा. इंजर्ड जे जाताले तेय 80 मायनस आसा. आनी एक्सिडेंट जे टोटल एक्सिडेंट जातात 2024 कंपॅरिजन म्हणटा तुमी? हय कंपॅरिजन ते -271 कमी आसा. आनी हाका लागून आमी खूब एनफोर्समेंटूय न्ही बाकीची आमी एक्टिविटीज करता.